अनकंडिशनली आम्ही सगळे एक जाल्ले आहा. हाजेर कोण दिसाव ना. आम्ही अनकंडिशनली एक जाल्या डेमोक्रेसी साल्वार करपाक, देशान डेमोक्रेसी जिती उरची म्हणून आम्ही अनकंडिशनली आयल्या. आज एक पार्टीन कंडिशनाक घाल्या की काँग्रेसीन आमकां सपोर्ट करचे जाल्यार आमी हे करत जाल्यार ते करत. कंडिशनाक घालना काय. तुम्ही जर लोकशाहीचे मोगान आहा अनकंडिशनली ताका सपोर्ट करा जाल्यार तुम्ही खरे रिव्होल्युशनरी, ना जाल्यार तुम्ही मर्सनरी. रिव्होल्युशनरी आनी मर्सनरीचे भितर डिफरन्स आहा. रिव्होल्युशनरी म्हणटा तो एक कॉजा खातीर झगडटा. मर्सनरी म्हणटा कोणाचे तरी जॅक लावन पयशे दिवन घूस घेवन ब्रायब घेवन झगडटा तो मर्सनरी. रिव्होल्युशनरीज कॅनॉट बी मर्सनरीज. हांवें लंडनाक वचून हेच उलयलां आनी लंडनचे गोंयकार जे आमची डायस्पोरा म्हणटात आमी ते पसून मानतात की तांचे कडेन पसून चूक जाली म्हणून. तांणी हो मुवमेंट सपोर्ट केलो आनी आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टी हांगा जे बसल्या आमी हे चिंतूंक ना की लंडनच्यान एक वेळ येवपाक शकता म्हणून. ती आमकां चुकली आनी ताजे खातीर 2022 हो सावंतवाडी सरकार आयलो. हो कित्याक आयलो? कित्याक आमी त्या टायमार आयडेंटिफाय करूं ना. आमकां दिसलें ना रे तें व्हडलें कितें आसतलें काय म्हणून. तशें ना तें. थंयच्यान ती हवा जाता आनी ती मागीर गोंयांत येता. आनी थोडे आज लोकांक दिसलां की फकत 2 पार्ट्यो आहा म्हणून. म्हजी पार्टी सेपरेट आहा पूण हांव एक मानून घेता की हो आतां काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट आनी आमी ताका सगळे सपोर्ट करता आनी ताचो सिंबल हात दोनूच लागता. आतां एक म्हणटा तो काँग्रेस पार्टी आनी दुसरो म्हणटा कॅप्टन विलियमसन आनी तिसरो म्हणटा हात. आनी कांयच चिंतनाकात. हे क्लियर कट चिंतून आमी फुडें वचपाक जाय.